प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कायचो देव जावन आसा आनी ताची सोबीत कायन आमी नेट्टा. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाक दिनवास या परतून देवान आमकां एक नवो दीस दिला, एक नवी रात आमकां फावो केल्या. आयच्या दिसा ताणें आमकां सांबाळल्या, आमच्या कुटुंबाक सांबाळल्या. कित्याक देव आमचो मोग करता आनी हर एका वेळार तो आमच्या सांगात आसता. ते देवाक ह्या वेळार दिनवासी अन्य भाशेन देवाची स्तुती करुया. ओब्रासीन तलामाशी खात्र ओत्र मासे खेर अमांतलो ओब्रिहीन तलामाशो खोरोन तेले मेत्र ओत्र मासी खात्र लांदे ओ ग्लोरिया ग्लोरिया माशित्र लांदे अब्बात्र लांदे रेहेत्र मासो कोत्र लांदे ओहो रहांतर माशी खात्र लांदे. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. मातेवाचो 24वो अवेस्वर आणि 42वी 43 आणि 44 आमकां सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 24 42 43 and 44. म्हणटच तुमचो स्वामी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत देखून जागृत रावात. हे मात जाणा जायात केन्ना चोर येतलो तो घरकार जाणा आसलो जाल्यार जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी रावनान ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची सामर्थ्यशाली उतरां आमकां कितें सांगता? आमकां खबर ना स्वामी केन्ना येतलो तो. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता तुमी जागृत रावात, हर एका वेळार आत्म्यान कुडीन आनी जिवान तयार रावात. कित्याक रावना ते घडयेर आमचो स्वामी येतलो. तुका आनी म्हाका व्हरोंक अर्द्या मळबाचेर तो येतलो आनी आपल्या हजारांनी लाखांनी करोडांनी दुतांक तो धाडटलो. आनी जर हांव तूं आत्म्यान कुडीन जिवान रेडी नासो जाल्यार आमी ह्या सुवातेचेर रावतले मोगाच्या भाव भयण. पूण आमकां जर आमच्या देवा वांगडा वचोंक जाय जाल्यार तयार जावया, कुडीन आत्म्यान आनी जिवान तयार जावया. तयार जावया कित्याक तो तुका आनी म्हाका व्हरोंक येता. जी कोण ताचेर विश्वास दवरतात ती सगळीं सोम्यांक पळयतली. आयज जर तूं देवाचेर विश्वास दवरता, जर हांव देवाचेर विश्वास दवरता आनी देवा सांगात आमी चलता, देवाचें जिवीत घेवन चलता जाल्यार आमी पासून ते जिवे देवाक पळयतले, ताच्या मुखामळ पळयतले, ताच्या सिंहासना मुखार उबी रावन ताका वाखाणटल्या. कित्याक ताणें तुका आनी म्हाका विसरून काडला, तुका आनी म्हाका विसरून काडला. त्या सामर्थ्यशाली देवाक दिनवासूया मोगाच्यानो, ज्या देवान तुका आनी म्हाका विसरून काडला त्या देवाक वाखाणुया, स्तुती गितां गायनांनी. हालेलुया. माशाकी ओरांदले मे कोरांती लावा कोरा मांगे अमीना राबा सोंतले हे माशाकी ओरांदले. हात वयर उबारून जिवे आनी सामर्थ्यशाली देवाक दिनवासूया. Onot Bapak, onot Puta, onot Tuka, powitat mia, a tu barta, tuka din vasta, संसाराकियन मोग पासारता, एक वोट तुमचो त्रिदादीचो मानून घेता. एक वोट तुमचो त्रिदादीचो
puta, oi bo tuka, powitot mia, oi bo bapa, oi bo puta, oi bo tuka, powitot mia, a tu barta, tuka din wasta, संसाराक येवन मोगपाक चालता एकवट तुमचो त्रिदादीचो मानून घेता मिस्तेर व्हरता आतू भारता तुका दिन वाजता संसाराक येवन मोगपाक चालता एकवट तुमचो त्रिदादीचो मानून घेता मिस्तेर व्हरता स्तुती बापाक स्तुती पुताक स्तुती तुका पोवितोत्म्याक स्तुती बापाक स्तुती पुताक स्तुती तुका पोवितोत्म्याक आतू भारता तुका दिन वाजता संसाराक येवन मोगपाक चालता एकवट तुमचो त्रिदादीचो मानून घेता मिस्तेर व्हरता आतू भारता तुका दिन वाजता संसाराक येवन मोगपाक चालता एकवट तुमचो त्रिदादीचो मानून घेता मिस्तेर व्हरता मोहिमा बापाक मोहिमा पुताक मोहिमा तुका पोवितोत्म्याक मोहिमा बापाक मोहिमा पुताक मोहिमा तुका पोवितोत्म्याक आतू भारता तुका दिन वाजता संसाराक येवन मोगपाक चालता एकवट तुमचो त्रिदादीचो मानून घेता मिस्तेर व्हरता आतू भारता तुका दिन वाजता संसाराक येवन मोगपाक चालता एकवट तुमचो त्रिदादीचो मानून घेता मिस्तेर व्हरता पोदवी बापाक पोदवी पुताक पोदवी तुका पोवितोत्म्याक पोदवी बापाक पोदवी पुताक पोदवी तुका पोवितोत्म्याक आतू भारता तुका दिन वाजता संसाराक येवन मोगपाक चालता एकवट तुमचो त्रिदादीचो मानून घेता मिस्तेर व्हरता आतू भारता तुका दिन वाजता संसाराक येवन मोगपाक चालता एकवट तुमचो त्रिदादीचो मानून घेता मिस्तेर व्हरता मानून घेता मिस्तेर व्हरता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देवाक अर्घ देवाक दिनवास देवाक स्तुती देवाक महिमा तूं सोबीत गायचो देव
आमी त्या देवा थंय वाखाणटा, आमी त्या देवाक दिन वाजता, कित्याक तो सोबीत कायन राज करता. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आयच्या देवाचें उतर घेवया खेरीज भाशेन, देवाच्या उतराक मान दिवया आनी खेरीज भाशेन हर एक दिसा आमी त्या देवाच्या उतराचो पाटलाव करुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आयचे देवाचे उतर घेयात पळयात. लुकाचो 12वो अवेसूर आनी 8 आमी पळोवया. आनी थंय अशें बरयलेलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जेजू क्रिस्त म्हणटा, लूक चॅप्टर 12 वर्स 8, तुमकां सांगता म्हजो पाटलावदार, तुमकां सांगता म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा हुजीर दाखयत जाल्यार तो आपलो पाटलावदार म्हूण मनशाचो पुतूय देवा हुजीर दाखयतलो. प्रेज द लॉर्ड. नवी लायन. पूण जर कोणूय मनशा हुजीर म्हाका मानिनान जाल्यार ताका देवाच्या दुता हुजीरूय हांव मानचो ना. प्रेज द लॉर्ड. सो ही कितें म्हणटा देवाचें उतर, जर कोणूय हांव जेजूचो पाटलाव करता, हांव जेजू फॉलो करता, मनशा हुजीर जर सांगता जाल्यार देवाचो पूत थंय कितें म्हणटा तो पळयात. देवाचें उतर कितें सांगता पळयात. म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा हुजीर दाखयत जाल्यार तो आपलो पाटलावदार म्हूण मनशाचो पुतूय देवदूतांच्या हुजीर दाखयतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी उपरांत कितें म्हणटा, पूण जर कोणूय मनशा हुजीर म्हाका मानिनान जाल्यार ताका हांव देवाच्या दुता हुजीरूय मानवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ही खुणां जावन आसा संवसारांतली. जायती पावटी तुमकां सांगता, जें कितें संवसारान घडटा तेचो इफेक्ट सरकाराच्यान मेवता. तूं जें कितें संवसारान जोडटलय तें सरकार जोडलें वयता. जें कितें संवसारान तूं सोडटलय तें सरकार सोडलें वयता. तशेंच संवसारान आमी जर देवाच्या पुताक खेरीज भाशेन सगळ्या सामकार स्विकारता जाल्यार ज्या वेळार आमी सरकाराच्या आसतल्या त्या वेळार देवदूतांच्या हुजीर सर्वेस्पराचो पूत आमकां स्विकारतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, हय जशें आमी पळयता जाल्यार एक बक्षीस आसता, एक प्रायज आसता. कितें तरी आमी अचीव केल्या उपरांत वा आमी एक बऱ्या मार्कांनी पास जाल्या उपरांत तर आमकां एक खेरीज भाशेन प्रायज दितात. आनी ते प्रायज पळयात कोणा सामकार दितात, सगळ्या लोकांच्या सामकार दितात. थंय बरे बरे लोक आसतात, बरी बरी मनशां आसतात आनी त्या सगळ्या सामकार तुजें नांव घेतलें वयता. तूं असो असो आसाय आनी तुका हो इनाम मेवला, तुका तें प्रायज मेवला. आनी त्या वेळार तो मनीस चलता आनी तो स्टेजीर वयता, अभिमानान वयता. प्रेज द लॉर्ड. अभिमानान वयता. जावं एक स्पोर्ट जर तुमी खेळटात जाल्यार आनी स्पोर्ट खेळल्या उपरांत तुमकां जर बऱ्या मार्कान प्रायज मेवला जाल्यार तुमकां सगळ्यान हुजीर तेका मान दिवचो पडटा. प्रेज द लॉर्ड. आतां ह्यो जालो संवसारांतलो मान, तसोच सर्गीचो पासून मान आसा. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसाराचो मान आमी मनशान दिता जाल्यार सर्गीचो मान आमकां देवाचो पूत दिता, तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. हालेलुया. संवसाराचो मान आमकां मनशान हुजीर मेवता जाल्यार सर्गीचो मान आमकां देवदूतांच्या हुजीर मेवता. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां म्हणटा ह्या संवसारान रावन आमचो कितें फायदो, ह्या संवसारान रावन आमचो कितें फायदो. ह्या संवसारान रावनूच तूं सर्गीची राजा मेळोवंक शकताय, सर्गीची जागा मेळोवंक शकताय ह्या संवसारान रावन. हालेलुया. तूं एक देवाचो सेवक आसाय आनी तूं देवाचो सेवक ह्या पासत आसाय कित्याक तुका ह्या संवसारान दवरला, कित्याक देवाची परगटणी करूंक. आनी जर तूं सगळ्यान उजीर जर देवाचें नांव घेताय, जावं तुमच्या फ्रेंडां पळयात बाबा, जायतीं जाणां आमी पळयल्या जाल्यार जायतीं जाणां जर आसतात जाल्यार तेंच्या सामकार आमी देवाची आराधना करूंक लासता. जायतीं जाणां
देवाची स्तुती करून टाळयो पेटोवन लसतात. जायतीं जाणां देवाच्या पासत नाचोंक लसतात, डान्स करूंक लसतात. तांकां ती लजेची वस्त दिसता. थोडीं जाणां विचित्र भाशे येता आनी टंग स्प्रेयर येता. ती टंग स्प्रेयर घरान म्हणटा पूण भायर म्हणूंक ती लसतात. थोडीं जाणां जेजून आमकां बरें केलां ही सांगूंक लसतात. थोडीं जाणां जेजू ह्यो नांव आपल्या जिबेर घेवंक लसतात. ना, जायतीं जाणां ज्या वेळार तेंच्या जिवितान टेस्टमनी येता, टेस्टमनी जाता, टेस्टमनी घडटा, त्या वेळार ती जेजू क्रिस्ताचें नांव घेवंक लसतात. कोणी म्हाका बरें केलें ते म्हणटात परमेश्वर. ना, कोणी तुका बरें केलें? तुका जेजू क्रिस्त देवान बरें केलें. आमेन. तें नांव डिक्लेअर जावंक जाय. तें नांव डिक्लेअर जावंक जाय. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा 1 कोरिंथीयन्स चॅप्टर 17 संवसारान जायते देव आसात, मनशांनी केलेले देव आसात. तेका लागून तुवें त्या देवाचें नांव घेणें खूब गरजेचें. कोणी तुका जिवीत दिला, कोणी तुका परतून उठयला, कोणी तुका परतून बसयला. हालेलुया. जायत्या जाणांक हें जिवीत म्हटल्यार एक लजेचें जिवीत दिसता. जायत्या जाणांक. थोडीं जाणां प्रेयर करतना लसतात. पळय, जायतीं जाणां जर प्रेयराक वयतना बायबल घेवन वचनात, लसतात. कित्याक तांकां दिसता प्रेयर म्हटल्यार लजेची गजाल. थोड्यांकां आपल्या माथ्याचेर येळ घेवंक लसतात. कित्याक तांकां दिसता येळ घेणें म्हटल्यार लजेची गजाल. येळ घेणें ही लजेची गजाल न्हू बाबा. येळ घेणें ही मानाची गजाल आहा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय, तुमच्या जिवितान सर्वेस्पर एकलोच आसा जे तुज्या जिविताचें कारण जावन आसा. आनी तेका लागून तूं ह्या संवसारान जिवीत जियेताय, केन्ना इसरो नाकाय. तो तुजें कारण आसा. तूं संवसारान कितें जोडटलय तें सर्गार जोडलें वयतलें, आनी तूं जें संवसारान जें कितें सोडटलय तें सर्गार सोडलें वयतलें. हालेलुया. लाजार आनी गिरेस मनशाचेर नजर मारात. लाजार संवसारान राटी घाटी करतालो, तेका त्रास जाताले. तो गरीब आसलो, तेका जेवंक मेवना आसलें, खावंक मेवना आसलें. पूण संवसारान जो तेणी त्रास काडलो तेच्या 10 पटी देवान तेका वयर आराम दिलो. संवसारांतलो आराम नासलो, संवसारान तेका त्रास आसलो, पूण तो त्रास थोड्या दिसाचो आसलो. पूण सर्गा राज्यार तेका साशणीक आराम मेवलो. प्रेज द लॉर्ड. आयजून पासून लाजार आसा. आमेन. आयजून पासून लाजार सर्गार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हे लाजार हें नांव दुसरें कोणीच सांगोंक ना. हे लाजार हें नांव जेजू क्रिस्तान सांगलां. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक लाजार म्हटलेलो कोण आसलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी ही खबर केन्नाची जेजू क्रिस्त सांगता. ही खबर जेजू क्रिस्त सांगता आपूण येवची आसली. आमेन. म्हटल्यार त्या वेळार जेजू क्रिस्त वयर आसलो. हालेलुया. पळयात, जे संवसारान घडटा तेचो इफेक्ट सर्गार जाता. आमेन. सदांच मतीन धरा. जें कितें तुमी बांदताले सर्गार बांदले वयतले, जें कितें तुमी सोडटले सर्गार सोडले वयतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्गार सोडले वयतले. खूब महत्वाचें आसा. म्हणून ह्या संवसारान तुजे जिबेचेर न्हू तुज्या पर्सनल रुपान पूण सगळ्या सामकार नांव घेणें डिक्लेअर करणे खूब महत्वाचें आसा. खूब महत्वाचें आसा. कित्याक तिचे वरवीं जिवीत आसा. बायबल क्लियर म्हणटा. आनी ती जिवीत म्हटल्यार मनशांक उजवाड. हालेलुया. पळयात, आयच्या त्या देवाची उतरां क्लियर म्हणटा. लूक चॅप्टर 12 वर्स 8 तुमकां सांगता, म्हजो पाटलाव दार कोणूय
मनशा उजीर म्हाका सत मानतात जाल्यार हांव देवदूतान उजीर ताका सत मानतलो. पूण जरूय कोणूय मनशा उजीर म्हाका स्विकारना नान जाल्यार देवाच्या दुता उजीरूय स्विकारूचो ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमचें नांव जेजू क्रिस्ताचें सदांच आमच्या तोंडार जाय. कोण म्हज्या सांगाताक आसो वा कोण म्हज्या सांगाताक नसो, हांव म्हज्या देवाचो आसा. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, हे वेळा पासत, हे उतरां पासून तुजी उतरां साश्णीक जिविताची. जेका सजमता तेच्या थंय जिवीत येता. जो जिवीत येता तो बादालता, जो बादालता तो सरकार राज्याचो अधिकारी जाता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.